बाळका जेजू थंय आनी प्रत्येक रितीने दुखेस्त माये थंय म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो येदोळुसे ह्या मिसाच्या अरंबारे कशें कालच्या कुर्साच्या जैताच्या फेस्ताक आनी आयच्या आज आमी करच्या त्या मोरी दुखेस्त माता ह्या स्मरणाक ह्या फेस्ताक भोवलक्षिलो संबंध आसा. मिडल एजस आमी म्हणटा मध्यम समयर म्हणजे 12व्या आनी 13व्या शतमानांतूच मोरी दुखेस्त माता हे फेस्त भोव लोकां मोगाळें जाल्लें एक फेस्त. ब्रिजिटायन्स तशेंच सिस्टर्शन्स म्हणल्यार त्या व्हड मरिफात हे फेस्त लोकां मोगाळ जाल्लें. आनी त्याच वेळार जे करेजमा वेळार आमी गायता ते कंतीक कुर्सामळी दुखी माता हे कंतार त्याच वेळार तावन फामाद जाल्लें वा त्याच वेळार लोक मोरयेचे ते कश्ट नियाळन हे गीत गायतले. आज आयच्या सुवार्थेंत कशें जेजू तो कुर्सार उमखळोन त्या कश्टा मदें वळवळोन आसतना तितल्याच कठिनायेन तितल्याच दुखीन मोरी सयत जेजूच्या त्या कुर्सामळी कश्ट जाताली वा ती दुखीन भरलेली हो सन्निवेश आयची सुवार्ता आमच्या मुखार दवरता. हो एक सन्निवेश न्हय आसता इतर सन्निवेश वा सांगता पवित्र पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळचे 7 सन्निवेश नियाळ करून मेरी मदर ऑफ डॉलर्स मातेर दोलोरोसा म्हणलें एक बिरूद मोरयेक फावो जाल्लें. आमी पवित्र पुस्तकाची पानां उक्तीं केलीं जाल्यार मोरयेची विविध 7 दुखी आमकां थंयसर वाचूंक मेळटात. पयल्या सुवातेर जेन्ना मोरी बाळका जेजूक तेंपलांक भेटोवंक वेता आसतना थंय सिमियांवची भेट जाता. आनी हो प्रवादी सिमियांव बाळकाक घेवन थंयसर मोरयेक म्हणटा हे बाळ सबारांच्या पडणेक आनी सबारांनी उठच्याक एक कारण जातलो आनी एक तलवार दूख कशी तुजें काळीज फापसितली म्हणलें प्रवादपण करता. ही जावन आसा मोरयेन सोंसलेली ती पयली दूख. दुसऱ्यान जेन्ना त्या बाळकाक घेवन मोरयेन इजिप्ताक फलायन करचें पडलें थंयसरी मोरयेक जायते कश्ट सोंसूंक पडले. तिसऱ्यान जेन्ना जेजू देवळांत सुकोन गेलो आनी ते 3 दीस जेन्ना मोरी त्या जेजूक सोदूंक लागली ह्या वेळी मोरयेन जायते आटे बिटे सोंसले. चवथ्यान जेन्ना मोरयेची भेट जेजू तो कुरीस घेवन कल्वार दोंगरा कुशीन सोमकोवच्या वेळी जेजूक येदोळूस जरबान मारलें खांट्याचो मुकुट ताजेर सणसिल्लो आनी जेजूचें सगळें रूपच वितरूप जाल्लें ताजें सारकेंच भंगल्लें. आनी ह्या वेळी जेन्ना मोरयेची दिश्ट ताच्या मोगाच्या पुताचेर पडटा खंडीत जावन मोरयेक जायते आटे बिटे त्या वेळी भोगले. पंचव्यान जेन्ना जेजूक कुर्सार मारलो आनी ताचें काळीज बलयेन फापसिलें ह्या वेळी मोरयेक जायते दूख सोंसचें पडलें. सोवें जेन्ना ती निर्जीव कूड तिच्याच उस्क्यार दिली तिणें मोगान जेजूचो पोस केल्लो मोगान ताका वाडयल्लो आनी आज त्या कुर्सामळी तीच निर्जीव कूड परत
तेच्या उस्क्यार दिता आसतना कसले कश्ट आनी वळवळे तिलें बगलें ना जावये ते आनी निमाणें जेन्ना तिच्या पुताक ती त्या मोळ्यांत जेजूक ती निखेपवच्या वेळार मोरयेने ह्या सर्व सन्निवेशांनी जायते कश्ट आनी वळवळे सोंसले. मोरयेचें जिवीत अरंभतान आमी पळोवंक गेल्यानंतर तेजें हर एका मेटांनी क्रिस्त केंद्रीत जिवीत तिजें जावन आसलें. हर एका वेळार क्रिस्ताक अवलंबीत जावन तिणें क्रिस्ताचो लक्षिल्ल्यान पाटलाव केल्लो. क्रिस्ताच्या हर एका मेटांनी तिणें लक्षिल्ल्यान पाटलाव केल्लो. अशें आसता जेजूच्या हर एका कश्टांत ती भागीदार जाल्ली, ती संपूर्ण रितीन भागीदार जाल्ली. आमी मोरयेचे कश्ट नियाळता आसतना 7 सन्निवेश आमी नियाळ करता. 7 संपूर्ण कांयचो एक सिंबल जावन आसा. 7 म्हळ्यार पवित्र पुस्तका प्रमाणे संपूर्ण काय म्हणलो अर्थ आमकां नियाळाक मेळटा. अशें आसता मोरी संपूर्ण रितीन कितलें जेजू कश्टलो त्याच प्रमाणे आनी त्याच कठिणायेन मोरयेन सयत तिच्या जिवितांत ते कश्ट अनुभव केल्ले. आज मोरयेचें जिवीत आमा समेस्तांक एक देख जावन आसा. तिच्या हर एका कश्टा वेळार जें तिणें पयल्या सुवातेर दिल्लें तें उतर जेन्ना गब्रियल बोडव्यान मोरयेक इजबी हाडली, बरी खबर हाडली, तेन्ना जेन्ना तिणें दिल्लें तें उतर हांव सुम्याची चरण दासी म्हणलें तें उतर तिणें अखेर पर्यंत पाळलें. आनी जशें सुम्यार कुर्साचेर मोरोन जैत वेलें तशेंच मोरयेन सयत तिच्या कश्टा मुखांत्र जैताचो कुरोव चडलो. ती खरेपणी देवाची माता, कित्याक तिणें दिल्लें तें उतर पाळलें मात्र न्हय, ती त्या कश्टांत देवाचेर सोम्या जेजूचेर बरोवसून जियेली, सोम्या जेजू संगी ती जियेली. आनी ह्याच खातीर जेजून तिका सर्गार उबारून व्हेलो आनी सर्गा संवसाराची राणी म्हणून कुरवार केलें. जशें जेजून त्या कुर्सार उमकळोन आपणाचें बलिदान पेटोवन जैताचो कुरोव चडलो, तशेंच मोरयेन सयत तो जैताचो कुरोव चडलो. मोरयेन दृढ भावार्थान आनी बरवशान तिका आयिल्ले ते सर्व कश्ट स्विकार केले. आमच्या कश्टांक 2 रितीचे स्वभाव वा 2 रितीचो मनोभाव आमी पाळोवंक जाता. आमच्या जिवितांत कश्ट चुकलेले नात. कश्टां वरवीं ते आमच्या जिविताक आनी संतोशाक एक अर्थ मेळटा. आनी जेन्ना आमी चिंतिनाव त्या वेळार आनी चिंतिनातल्या भशेन आमच्या जिवितांत कश्ट येतात. तर ह्या कश्टां वेळार आमचो मनोभाव कसलो? हे कश्ट एकच आमी भावार्थान ते स्विकार करूंक जाता वा त्या कश्टा वेळी आमचो भावार्थ दंदळोवचोय साध्य आसा. जर कश्टा वेळी आमचो भावार्थ धंदळलो तर जिविताक कसलो अर्थ म्हणलें समजून काडयोचें आमकां कश्ट जाता. जिविताक कसलोच अर्थ ना. जिवितांत फकत कश्टच आनी दुखच म्हणून आमी चिंतोवंक पावता. आनी असल्या एका वेळार आमी संपूर्ण रितीन आमचो बरवसो आमी सांडटा. जेन्ना आमच्या जिवितांत कश्ट येतात तर दृढ भावार्थ आमचे थंय ना, तर देवाच्या बऱ्यापणांतय देवाच्या हजरपणांतयच सवाल केल्ले जायते फावटी आमच्या जिवितांत सन्निवेश असले आयल्यात जावंक पुरो. हर एक कश्ट म्हाकाच कित्या? हे कश्ट देव म्हाका कित्याक दिता? हे कश्ट दिता आसतना थोडे फावटी देव आसा गी
म्हणलें सवाली उदेल्लें आसा जावं पुरो. आनी निमाणें जेन्ना आमचो भावार्थ धडधडलो आसा आनी आमच्या जिवितांत कश्ट येतात तेन्ना ते कश्ट परिहार करूंक आमी करूंक नजो जाल्ली वाट्योय आमी सोदून गेल्ले आसा. करूंक नजो जाल्ल्यो करण्यो आमी जायते फाटी आदारलेल्योय आसात जावं पुरो. आनी एक मनोभाव जेन्ना कश्ट आमच्या जिवितांत येतात तर मोरये बरी जर आमचो भावार्थ दृढ आसा बरोसो थीर आसा तर आमच्या जिविताक एक नवो अर्थ आमी सोदून घेवंक शकता. जशें मोरयेन ते कश्ट स्विकार केले आनी बरोबर शांती जियेली आनी जैत तिणें जोडलें. जशें कुर्सार जेजून मोरून जैत जोडलें कशें गुड फ्रायडे उपरांत इस्टर येता जैत येता तशें आमच्या जिवितांत एक बरोवसाचें किरण उपजोवंक साध्य आसा. हर एक पटी फकत काळी मोडां न्ही बगार त्या मोडा उपरांत सुर्याची किरणां आसात म्हणलें एक चिंता पळय आमचें तें उदेवंक शकता. आमच्या जिवितांत फकत कश्ट न्ही पूण कश्टा उपरांत जैत आसा म्हणलो एक बरोवसो आमकां तो दृढ भावार्थ दिवंक शकता. कश्ट आमकां आमच्या सुम्या संगी आमचो संबंद रुता करूंक एक आदार. जेन्ना सुम्या जेजूच्या जिवितांतय कश्ट आयले ताणें देवाचेर बरोवसो दवरलो. देवाच्या संबंदांत तो वाडलो. ताच्या हर एका कश्टांत मागण्या मुखांतर देवा थंय तो एकवटान जियेलो. तशेंच आमच्या जिवितांत कश्ट आमकां चडीत आनी चडीत देवा लागीं सरूंक एक वाट जावन आसा. चडीत आनी चडीत देवाच्या संबंदांत वाडोवळ जोडूंक आमकां एक वाट जावन आसा. सांगात आसय कश्ट आमच्या जिवितांत आसची विविध मौल्यां रुता करूंक एक आदार. आमच्या सुमेस्तांक कश्ट आसात. जेन्ना म्हज्या जिवितांत कश्ट येतात तेन्ना म्हाका आनेकल्याच्या जिवितांतय कश्ट आसात. आनी जशें म्हाका म्हज्या कश्टांत अनेका मनशाचो म्हज्याच लक्षिल्ल्या मनशाचो आदार गरजेचो तशेंच म्हज्या पेल्याक ताच्या कश्टा वेळार म्हजो आदार गरजेचो म्हज्या कुमकेचो हात गरजेचो म्हणलें तें चिंता पळय रुता करूंक आमकां एक आदार जावन आसा. मोरये थंय असलेंच एक जिवीत आमी पळयता. मोरयेच्या जिवितांत कश्ट खंडीत जावन आयले आनी त्या कश्टाचो प्रतिफळ जावन तिणें हेरांच्या कश्टांत स्पंदन करचें जायते सन्निवेश आमी पवित्र पुस्तकांतच वाचता. जावं पुरो एलिझाबेथ बेटकन तिची सेवा करची. कानान नगरी त्या लग्न उत्सवांत जेन्ना थंयसर उणेपण भोगलें थंयसर तांच्या कश्टांक स्पंदन करचो मनोभाव. आनी जेजूच्याच कश्टा वेळार जेजूक तिणें आदार दिलो तिजो सांगात दिलो. आनी जेजू सर्गार सोडून गेल्ल्या उपरांत दुबावान आनी भिरांतेन आसलेल्या त्या शिसांक मोरीस तिच्या कुमकेचो आदार दिवंक फुडें सरता. तांचे सांगाता ती रावता आनी त्या शिसांक सुम्या बोवारी जेजू बोवारी तांचें जिवीत बांदून हाडूंक ती आदार दिता. तशेंच ह्या दुखांत ह्या कश्टांत आसच्या संवसारांत तिणें परत आनी परत विविध जाग्यांनी तिच्या भुरग्यांक दिश्टीक पडोवन दिल्लें बरोवसाचें उतर तिच्या कुमकेचो आदार सदांच आमचे संगी आसा. मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत कश्ट सुकलेले नात पूण त्या कश्टां सांगता देवाची कृपाय आमकां सांडून वचना. हर एक पोटी हर एका सन्निवेशांत हर एका कश्टा मदें देवाची कृपा देवाचो आदार आनी मोरयेच्या विनंतीचो ससाय निरंतरी आसा. तर
मोरये परी जेजू बोवारी जेजू संगी आमचें जिवीत बांदून हाडूंक प्रयत्न करया. मोरी फकत दुखेस्त माता न्ही, ती काकुळतीची माई जावन आसा. ती आमचेर खंडीत जावन काकुळत दाखयता आनी आमकां बसत ती विनंती करता. आनी तिची देख घेवन आमी आमच्या भावा भयणीच्या आमच्या पेल्याच्या कश्टांक स्पंदन करचें आसलें आनी आमच्या कश्टांनी भावार्थान आनी भरवशान जियोवचें, जेजूचे आनी मोरयेचे खरे भुरगे जावन खरे पूत आनी धूव जावन बदलूंक आनी त्या प्रमाणे जियोंक जाय अशी कृपा आदार ह्या मिसा वेळी आमी मागया. आमेन.